जेणी कोणाक शेक लागोंक ना आनी तेजे कोण तरी दायजी जे तेंचे पयशिले सोयरे तेंच्या नांवार घातलं. डायरेक्ट ब्लड रिलेशन ना, चेडो ना, आवय ना, बापूय ना, तेंच्या नांवार लागला आनी ते चलयता आतां. म्हणजे एक्चुअली तेणीच घातलेले ते शेक. आतां थिंगा QR कोड जो आहा हो तेंचो मेवलो आनी शेक लागला तेजे दायज्याक जे पयशिलो सोयरो. सो ते आतां कशें फिट करप पॉलिसीन ते फुडल्या फावटी मिनिस्टर आनी शेक ओनर्स एसोसिएशन आनी डायरेक्टर ट्युरिजम आनी बाकीचे सगळे जे लिगल टीम पळयता ट्युरिजमाची ते तेणी पळोवनी. पूण सद्याक 1.5 म्हयनो जो उरला तो काडूनी. कोणें आवटसायड सोर्स केला म्हणजे गोंया भायल्या लोकांक जे शेक दिला, जे आमचे गोंयकाराचे शेक, जे लोकल मनशाचे शेक, ते म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी सारके स्ट्रॉंग उलयल्ले आहा. मिनिस्टराकूय म्हाजो रिक्वेस्ट, तेंकाय हांवें सांगलेलें आहा, वी वील नॉट टॉलरेट यू गिवींग युअर शेक टू समबडी फ्रॉम उडपी, समबडी फ्रॉम दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, whoever it is. They can only take private restaurants, not shack on the beach. Shack on the beach is for the Goan person, Goan म्हणजे ट्रेडिशनली गोवन आनी जे कोण शेक पॉलिसीन फिट जाता पळय ते. इडली डोसा ते खातीर हांवें तो पॉयंट मारलेलो. मिनिस्टराकूय हांवें एक्सप्लेन केल्लें की आय एम व्हेरी स्ट्रॉंग ऑन दॅट डिसिजन आनी तेणें बरें डिसिजन घेतलेलें आहा की तेंकां सोमतें टर्मिनेट करप. ती लायसनां टर्मिनेट करप कोणें ती भायल्यांक दिली पळय ती. आमचे बीच शेक आर द फ्रंट्स फॉर टू प्रमोट आवर कल्चर, आवर गोवन फूड and partly Indian and partly international cuisine. But Goan food is the must on the menu. Even फाटल्या दिसांनी मिनिस्टर गेल्लो शेकार एका बसून तेणें पयलें जेयलो बसून थिंगा म्हणजे गोवन फूड. सो दीस इज वॉट इज रिक्वायर्ड. ही इज ऑल्सो डुईंग सरप्राईज विजिट्स टू द शेक. सो इट इज व्हेरी गुड थिंग what he has started in the evening. Minister comes with all these proper things, he does the best way. Why people are not understanding? See, our थोडे आमचे गोंयकार आहा, इट इज व्हेरी स्मॉल पर्सेंटेज. दे वॉन्ट टू मेक फास्ट मनी. कशें जातलें जाय तशें जावंकूच शकना. ही पॉलिसी जी आहा ही आमच्या गोंयकारांक आहा आपल्या ओन पांयाचेर उबो रावन धंदो करप, दुसऱ्यांक दिवप ना. शेकवाल्यांक एकूच सांगला, मायकलाकूच सांगला हांवें, तो इडली सांबार आनी इडली डोसा आयला म्हणून. एंड ऑफ द डे इट इज इंडियन फूड. We are catering to high number of Indian tourists. We are catering to high number of Russians. We are catering to high number of UK tourists. इडली वडा सकाळी ब्रेकफास्टाक 5 स्टारांनी मेळटा आनी शेकारूय समज मेळटा. हांवें रिक्वेस्ट केला, प्रॉब्लेम आसूंक जायना. तांकां तांच्या वाड्यार खंयच्या एरियेन खंयच्या धंद्यान कसले पयशे मेळटा, बट गोवन फूड हॅज टू बी ऑन द मेनू अँड बी प्रमोटेड बाय देम. This is what we have clearly kept, not getting into the intricacies. So तुका एक रिक्वेस्ट आहा, ते टॉपिक तो उलोवन गेला, हांव उलोवन गेला, बंद करा. आमी सगळे जाण फ्रेंड.